ओके सर एक्झॅक्टली किती झाले आमकां कुंकोली फायर स्टेशन 11:45 कॉल आयले NH-66 आनी हे म्हणजे हांगा कोंब्या कुर्सा लागीं हायवेचेर ट्रक एक्सिडेंट जाला आनी ड्रायव्हर ट्रॅप जाला सो आमी इमिजिएट आयले विदीन 5-6 मिनट्स घेतले आमी सो स्पॉटार आयले तेन्ना पळयल्यार ड्रायव्हरची गाडी फिश कॅरींग करताली फ्रॉम मारगांव टू ती एक घराचेर गोंडीचेर डॅश जाली आनी तो ड्रायव्हर गाडी ट्रॅप जालो सायमल्टेनियसली त्या घरा आशिल्लो ब्रिटीश लोटलीकार म्हणून 28 वर्सां भुरगोय मागीर इंजर्ड जाला चिरे पडून ताकाय बी हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केला आनी ड्रायव्हरा आमी हायड्रोलीक टूल्स काडून एफर्ट्स घेवन ट्रॅप जालो ताका आनी कट करून रोड काडला ताका आनी मेडिकल ट्रिटमेंटीक शिफ्ट केला किती मेजर हे बी ना न्हू मेजर तशी डॅमेज ना ही इज वेल सर्वायव फेटल काय ना फेटल ना इंजर्ड हा ड्रायव्हर इंजर्ड आणि लोकल घरा इज सेफ ओके इज सेफ तुमगे नाव कितें हांव अभय मुलेकर सो हिंगे एक्सिडेंट मेन कारण म्हणून हिंगा तुगेले रामलस जे गायले ते चड हें गायले आनी तेजेर जंप जावन ती आखी गाडी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल वयता आनी सेकेंडली कितें जाता की रामलर जे गायले तेका तुका रिफ्लेक्टर्स नाय एंड वॉट एवर रिफ्लेक्टर्स दे आर पुटिंग रायट नाव इट गेट्स फेड ऑफ बिकॉज दिस इज द नॅशनल हायवे 17 सो हिंगा रनिंग ऑफ द व्हेकल्स इज अलॉट सो ते फेड जावन वयताय सो आमी इंजिनियरा कडेन मागलोलें की आमकां हिंगा सोलर रिफ्लेक्टर्स घालचे म्हणून ते सोलर रिफ्लेक्टर ते यूज चड जाता म्हणून सो ते आयकॉन कोण घेयना इंजिनियर म्हणटा तुका आयकॉनाय वी हॅव कंप्लेंट सेवरल टायम्स टू द engineers. Either I have done even a letter to the collector saying we want reflectors over here and to remove this rumblers. आणि तोरी आसतना the collector has given the letter to the engineer. Engineer is saying that I have given to the PI, but no action has been taken.